नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभावणकर गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांपरी नजर मारया हेडलायन्साचेर। दिल्लीच्या महापालिकेच्या कारभाराविशीं मुखेलमंत्री कसो थारपाक शकता जापसालदार। मुखेलमंत्र्याचेर दिसून येता अज्ञान। आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकराचो मुखेलमंत्र्याचेर फारपेट। विजय सरदेसायान घेवचो गोंयच्या काँग्रेसीचो बावटो हातीत। करचो विरोधी पक्ष घट म्हणटा पणजेचो आदलो महापौर उदय मडकयकार। महामार्गा कुशीक बसपी बेकायदेशीर विक्रेत्यांचेर मुरगांव पालिकेन केली खर कारवाय। अतिक्रमण काडून उडोवपाची मोहीम चालूच। स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं पणजेन कदंबा महामंडळ सुरू करतले आनी 22 नव्या ई बसींची येरादारीची सोय। परवरीत उबारतले नवो डेपो। जय जय आसा भाजपाचे सरकार, थंय थंय आसा ड्रग्साचो आस्पाव। मनोज परबान केलो भाजपाचेर खर आरोप। आणि पोरूच्या नोव्हेंबराच्या तुळेत अंदूच्या नोव्हेंबरात जीएसटी येणावळ 14% उणी। आणि आता खबरो विस्तारात। दिल्ली महापालिकेन दिल्लीन सुदारणा करूंक ना ताका आप जापसालदार आसा हे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे विधान म्हटल्यार पुराय तरेन अज्ञान आसा असो आरोप आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान केला। दिल्लीच्या महापालिकेचेर कितल्याशाच वर्सां सावन भाजपाची सत्ता आसा ताका आप कशे जापसालदार असो प्रश्न पालेकरान विचारला। सीएम जेन्ना स्टेटमेंट करता की गटर्स ना रस्ते सारके ना तेन्ना म्हाका तांकां एक प्रश्न विचारन दिसता की तुजी पार्टी तुका घेवन खंय गेल्ली ती पयली विचार म्हण। कारण तेच जागे आसा जे जागे एमसीडी अंडर येता दिल्ली, जंय गटारां अजून जशीच्या तशी आसा, रस्ते थंय जे गली आसा ज्यो एमसीडी अंडर येता त्यो केल्ल्यो ना, कचऱ्याचे ढीग पडल्या। म्हाका दिसता ते तुका दाखोवपाक तांणी व्हेल्ले आनी तुजी स्टडी जर सारकी केली तर तुका कळून येतलें आशिल्लें की 15 वर्सां एमसीडीन कांय करूना म्हणून ते उरला। आम आदमी पार्टी दिल्लीन सत्तेर आयल्या उपरांत सुमार 1 लाख करोड तांकां एमसीडीक दिल्या कामां करपाक वेगवेगळी, ते तांणी पयशे खाल्यात, थंय भ्रष्टाचार केला। आणि थँक्यू फॉर सेइंग दिस दॅट एमसीडीन हे अशें अशें जाला म्हणून, कारण तातल्यान तुजें ज्ञान आनी अज्ञान दिसून येता की तुका थंय स्टडी नाशिल्ली, तुका फक्त व्हेल्लो ते बुजगावणे म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो सीएम एमसीडी इलेक्शना म्हणल्यार वचून थंय कॅम्पेनिंग करता। जे तरेन विजय सरदेसाय पोटतिडकीन विधानसभेत प्रश्न मांडटा ते तरेन ताणें काँग्रेसीचो बावटो हातांत घेवन गोंयांत विरोधी पक्ष घट करपाक जाय अशी इच्छा पणजेचो आदलो महापौर आनी काँग्रेसीचो फुडारी उदय मडकयकारान उक्तायला। हालींच्या काँग्रेसीन स्थापन केल्ल्या समितीन आशिल्लीं नांवां पळयलीं जाल्यार गोंयांत काँग्रेस फुडारीच बरो ना अशें म्हणीत ताणें नेमिल्ल्या समिती विशीं नाराजी उक्तायली। 35 वर्सां जालीं हांव त्या पयलीं कमिटीन आसलो, यूथ काँग्रेसच्या कमिटीन, आनी एक दिसता की एक ओपोजिशन पार्टी गोंयांत स्ट्रॉंग आसची, कित्याक खंयच्या हितून जेन्ना ओपोजिशन आसता तेन्नाच रुलींग पार्टी कितें तरी बयान मातशें तरी कितें तरी सारकें करता। आनी आतांच्या हितून ती नांव पळयत जाल्यार म्हाका दिसना की पार्टी, आनी म्हाका दिसता एक अशेंच जर चलत जाल्यार ही गोंयांत काँग्रेस पार्टी हिस्ट्री जावंक शकता। त्या खातीरूच एक आज विजय सरदेसाय वन मॅन आर्मी म्हणूं येता ताका, एकटोच एमएलए तो एसेंब्लीन, पूण सगळे इशू जे इशू तो मांडटा पळय, खंयचे म्हाजे इशू आसूं जावं कितें, आतां ट्रॅफिक जॅम काल ताणें उलयलो कुठ्याय ट्रॅफिक जॅम जाता जावं आनी कित्याचेर तो इशू तो त्या पोटतिडकीन तो मांडटा, जे उलयता, आनी गोंयकारांक खरेंच एक आशा कशें दिसता की खरोच एक हो एक ओपोजिशन लिडर कसो आसा गोंयांत म्हणून। आनी म्हाजें पर्सनल मत, हांवें म्हणलां सुद्दां पर्सनल मत की अशा लिडरा कडेन काँग्रेस पार्टीन आपली पार्टी ताका हँडओव्हर करप आनी तेजे कडेन एक दिवप, एक चान्स घेवपाक कितें जाला। आतां पयलीं विजय सरदेसाय काँग्रेसचोच पयलींचो आनी कांय कारणा खातीर तो सोडून गेलो। आनी तूं जाणा की हांगासर जे कोण आसा हेजी नांवां पळयत जाल्यार 2-4 नांवां सोडलीं जाल्यार बाकीचे फक्त नांवां पुरते थंय आसात, नांवां ऑफीस बेरर म्हणून। आनी बॅकस्टेपिंग, इगो प्रॉब्लेम हे असल्यांनी पार्टी वयर सरपाची ना।
हे इगो कुशीक धरूंक जाय, बॅकस्टेपिंग जो नेचर आसा पळय हेंच्यांनी हो पयलो बंद जावंक जाय सारकें, जाल्यारूच पार्टी वयर सरतली. आनी एकूच नांव गोंयकारांक सुद्दां आमी आतां खूब जाणां उलयता, सगळ्यांक दिसता की विजय सरदेसाय काँग्रेस पार्टीन येवचो, तेजी पार्टी तेणें मर्ज करची आनी काँग्रेसची कमान आपल्या हातीन घेवची. कित्याक तो एक तेजो एक फायटींग नेचर, तो एक झगडटा ते पळयत जाल्यार आनी तो उलयता ते पॉयंट टू पॉयंट उलयता त्या कोतान दिसता की काँग्रेसीक फाल्यां जर बरी जर भवितव्य जर हाडटलो गोंयांत जाल्यार विजय सरदेसाय सारकोच एक बरो मनीस पार्टीची कमान सांबाळपी जाय. मुरगांव पालिके वतीन बेकायदेशीर अतिक्रमण करपी विक्रेत्यांचेर खर कारवाय करप चालूच आसा. पालिकेन वास्को महामार्ग रस्त्या कुशीक बसपी बेकायदेशीर विक्रेत्यांचेर तशेंच वास्को पिशी डोंगरी खारीवाडो वाठारांतल्या बेकायदो ठोक नुस्तें विक्रेत्यांचेर कारवाय करून तांचें सामान जप्त केलें. वास्को भाजी मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक अतिक्रमण करचें न्हय असो आदेश दिवन लेगीत तांचे मदीं शिस्त येना आनी ते पळोवन अखेर मुरगांव पालिकेन परतून एकदां कारवाय करून सामान जें आसा तें जप्त केलें. मुरगांवचे नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्स हांच्या आदेशा वयल्यान ही कारवाय सुरू केली. फर्स्ट फेज आम्ही वास्को सिटीन गेले ड्रायव्ह सगळे व्हेजिटेबल फ्रुट्स. आता आम्ही हायवेचेर येयले. हायवेचेर आमकां PI जाले म्हयनो जालो माय जालो PI शैलेश नार्वेकर, तो म्हाका सदांच कंप्लेंट येतालो आमच्या म्युनिसिपालिटीन की हायवेचेर सगळे इलिगल एन्क्रोचमेंट जालो, लोकांक त्रास एक्सिडेंट जावंक शकता. तेका लागून आमी ती ड्रायव्ह घेयली. आतां ड्रायव्ह सगळ्या मांगूसावन स्टार्ट केली. ड्रायव्ह आतां पन्नापुरी आमी पावल्या हायवेचेर. ती ड्रायव्ह आतां आमी घेयली आनी सगळें आमी क्लियर केलें, कित्याक लोकांक आमकां फ्री एक्सेस दिवपाक जाय आनी आमकां हायवे क्लियर करपाक जाय. हायवेचे एन्क्रोचमेंट आहा ते आमी क्लियर करतले आनी हेचे फुडें आनी आसतली ड्रायव्ह पत्ती आसता. कित्याक आयज आमी केल्या आनी एक इलिगल हें आहलें अड्डे असो, तोय आमी हें करून केला. आमी फाल्यांच आयज तें काडटा म्हणल्यार फाल्यां हांव तें काडटलो. पणजेची येरादारी वेवस्था सुदारपा खातीर व्हड काम सुरू जालां आनी इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं कदंबा महामंडळाच्या जोडपावलान 22 नव्यो कदंबा बशी सुरू करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच पर्वरी वाठारांत बशी खातीर नवो डेपो बांदतले अशी माहिती इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पान दिलेली आसा आनी ह्या प्रकल्पाक 33 कोटीचो निधी लागतलो. ज्या राज्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा त्या राज्यांनी ड्रग्स आसा आनी आसतले असो खर आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान उक्तायला. 10 लाख 15 लाख अशा किरकोळ मोलाचे ड्रग्स धरून सरकार लोकांक पिशान काडटा, पूण प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक घरांत, प्रत्येक स्कुलांत, कॉलेजींत ड्रग्स पाविल्ले आसात आनी ही खूब गंभीर गजाल आसा अशें मनोज परबाचें मत आसा. गोंय हें काबार जाल्लें आसा आनी हें सरकार गोंय काबार करीत सुटला अशें मनोज परब म्हणटा. गोंयचे कल्चर जर आयज पळोवपाक गेले जाल्यार सीएमाच्या भाशणांत सदांच आमी म्हणटा गोंयची संस्कृताय संस्कृताय संस्कृताय, हिंदुत्वाचे गजाली सांगता. तो पोर्तुगीज काळांतली देवळां मोडली ती परत बांदपाचे गजाली करता. पूण तुमी पणजेच्यान तुमी दोनापावल वचा, तुमकां दिसता कितें लायटीच्या बोर्डाचेर कसले एडवर्टिजमेंट आहा. तुमी पणजेच्यान तुमी ओल्ड गोवा वचा, त्या लायटीच्या खांब्यांचेर कसले एडवर्टिजमेंट आहा. गोंयचे कदंबा आहा तेंचेर कसले एडवर्टिजमेंट आसा. गुटखा आमचो कल्चर, कॅसिनो आमचो कल्चर. हे ड्रग्स हे गोंयांत जो पर्यंत BJP गव्हर्मेंट आसा, जसो गुजराताक आसा तसोच गोंयांत आसा. ज्या जाग्यार BJP गव्हर्मेंट आसा त्या जाग्याचेर ड्रग्स हो आसा आनी आसतलो. 50 लाखाचो, 10 लाखाचो, 15 लाखाचो, 10,000चो गांजा धरून लोकांक पिशान काडटात. प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक स्कुलान, प्रत्येक कॉलेजीन, प्रत्येक घरांत ड्रग्स पावल्लो आहा. ही सिरियस गजाल आहा. लोकांक ती सिरियस दिसना. पूण जेन्ना आपलो भुरगो ड्रग्सान वयतलो, जेन्ना एक फॅमिली मेंबर ड्रग्सान वयतलो, जेन्ना तो एडिक्ट जातलो तेन्ना ते सिरियसनेस कळटले आनी हे रॅपीड पेसीर जायत आसा आनी हे जायत रावतले. एवरी डे ड्रग्स केसीस येतात. एवरी डे कोण तरी मरता, कोण तरी हॉस्पिटलायज जाता. पूण हेचेर एक्शन ज्या रितीन जावपाक जाय ती जायना. फक्त सिंगमगिरी चल्ल्या, फक्त नांवांक येवन थंय कोण तरी बसतात आनी ज्ञान दितात ड्रग्साचें. इम्प्लिमेंटेशन, एक्झिक्युशन ऑफ द लॉ हे झिरो आसा. गोंय काबार जाल्लें आसा आनी गोंय हें काबार करीत. गोंयची नोव्हेंबरांतली येणावळ फाटल्या वर्साच्या नोव्हेंबराच्या तुळेंत 14% उणी आसा. नोव्हेंबर 2021 वर्सा जीएसटींतल्यान 518 कोटी रुपया एकठांय जाल्ले आनी अंदूच्या नोव्हेंबरात जीएसटींतल्यान 447 कोटी रुपया जमा जाल्या. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत हे प्रमाण 14% उणें आसा. ऑक्टोबराच्या तुळेंत नोव्हेंबरात जीएसटींतल्यान चड येणावळ मेळ्ळ्या. ऑक्टोबर 2022 420 कोटी रुपया जमा जाल्ले, नोव्हेंबरात 447 कोटी रुपया जमा जाले. ऑक्टोबरा परस नोव्हेंबरात 27 कोटी रुपया चड मेळ्ळ्या.
देशात नोव्हेंबर 2021 वर्सा 1,31,526 कोटी रुपया असले. अंदूच्या नोव्हेंबरांतली येणावळ 1,45,867 कोटी रुपया आसा. हातूंत 25,681 कोटी केंद्रीय जीएसटी आसा जाल्यार 32,651 कोटी राज्याचो जीएसटी आसा. म्हापशेचो वाठार पाचवोचार आनी निवळ करपाची मोख दवरीत म्हापशा नगरपालिकेन रस्त्यार वा भौशीक सुवातीन कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करपाची मोहीम सुरू केल्या. म्हापशांत कोयर जमा जाल्ले 42 ब्लॅक स्पॉट आसात तांकां ग्रीन स्पॉट करपाचें काम पालिकेन सुरू केलां. त्या शिवाय कोयराचे कॉन्ट्रॅक्ट 1 वर्साच्या बदला आतां थेट 3 वर्सांक एकदां करपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. खळयो निवळ करप तशेंच गार्डन वेस्टाचो विल्लो लावपाचें काम गंभीरतायेन करपाचो आदेश कॉन्ट्रॅक्टराक दिला अशी माहिती म्हापशा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष शुभांगी वायगणकरान सांगला. हे करतना आमी टेंडर करतना जे म्हापशाकारांक जाय म्हणजे नितळ म्हापशा अशे पद्दतीन जे आमी ठरयलां त्या पद्दतीन वचचे. त्या पद्दतीन आमी थोडे एक पॉयंट थोडे घेतलेले आसात जे म्हणजे तांकां वेव्हिकल आमी दितले कॉन्ट्रॅक्टराक. दुसरे गार्डन वेस्ट आसता, डेब्रेज आसता, ब्लॅक स्पॉट जवळ जवळ म्हापशान आमचे 42 सुमार ब्लॅक स्पॉट आसा. ते स्पॉट आमकां कमी करपाक जाय. कितले तरी आमी ग्रीन स्पॉट केले, तुमी पळयता आसत खंय खंय आमी ब्लॅकाचे ग्रीन केल्ले आसा. तरी सुद्दां लोक कितें करता सायडीक हाडून उडयता. आनी हो कचरो म्हणजे लोकांचो एकूच हें की म्हाज्या दारान नाका, दुसऱ्याच्या खंय पावूंक ते खंय दारान पावूंक ना जाल्यार रस्त्यार पावूंक. लोकांक तें पळयलें नासता. आनी सरावंडींग जें आसा तें तुमकां खबर आसा. बस्तोडाची एरिया आतां आमी काल हे केल्या पळय धरल्या ओल्ड आजिलो कडेन हे जवळ जवळ इतले लोकांक 4 दीस पयलीं आमी फायन घातलेले आहा. हे सगळे बस्तोडचे मैड्याचे बस्तोडचे अशा रितीन येयल्ले आसा. हे सायडीन कलंगूट अशे हे सगळे इतले जाणांक आमी फायन घातलेले आसा. गेली 4 दीस आमी सुरू केला फायन घालपाक, पूण तरी आसतना ते सारके मोडार येयना. म्हणजे कशें ड्युटी प्रमाणे ते ड्युटी करताले स्टाफ. आशिल्ल्या टायमाक ते नासता, जेवणाक वयता च्यावेक वयता त्या टायमार हाडून उडयता. म्हणजे प्रत्येकाक दिसता की म्हाज्या दारान हो कचरो राक्षस. गोंयच्या साबार वाठारांतल्या रस्त्यांची चाळण जाल्ली सध्या दिश्टी पडटा. हाका लागून गोंयांत दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण लेगीत वाडत आसा. मुरगांव वाठारांतलो रस्तो तर फोंडकालांनी बनला. फोंडकुलांक लागून रातच्या वेळार कोणाचो अपघात जालो जाल्यार ताका जबाबदार कोण? 2022 वर्स सोंपत आयले तरी रस्ते डांबरीकरण कित्याक जावंक ना तसो प्रश्न समाजसेवक शंकर पोळजीन केला. मुरगांव रस्त्याचें डांबरीकरण करचें अशी मागणी ताणें केल्या. शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर आयज गोंयान वयता थंयसर रस्त्यांचेर पाड पडले. हॉटेल सोदूं जाल्यार सत्यानाश जाल्लो आसा. आयज हे जे होणके आहा न्हू हे आमी सोंसता आनी हे जे गव्हर्मेंट आहा न्हू हे आमकां तालवा मारून मारून पयशे करता. अरे पांयां पडटा हे होणके भरा. हे जेट पॅचर बीन हाडल्यात न्हू कितें हे स्कॅम मरे. खंय आहा रे जेट पॅचर तुमचो? आतां हे होणके जे आहा न्हू हे मुर्मुगांवचो लोक सोंसता. अरे लोक कटी मारता हांगासर एक्सिडंट जाता डेली. ते जेटीचेर थंयसर ते एक्सिडंट जाता. अरे म्हाका एक सांग आतां बायलां बिलां गाडये चलयतात कितें तेंची मातशी ड्रायव्हिंग मातशी हें आसता स्लो आसता हेंची. आनी जप करून ह्या होणक्यांनी बीन स्लीप जावन पडलो बिडलो रातचे बीन दिसना हे होणके. कोण जबाबदार रे? अरे पांयाची प्लेट घालता जाल्यार 2 लाख रुपया जाय आतां. कोण खर्च करता मागीर ते? आमकांच बोल्सांतले पयशे मोडूंक जाय. तुमी फक्त तालाव मारपाक. हांव मागता तुमचे कडेन हे रस्ते होणके आहात न्हू आतां नोव्हेंबर जालो डिसेंबर येयलो कोणाक मुहूर्ताक रावल्यात फेब्रुवारीन घालतले आनी मेन घालतले. परत पावस येयलो. गेल्या फावटी तुमी हांगाचे डांबर घातला न्हू ते पावसान घातला जुनान घातला आनी अजून आतां हो लेयर जायना. परत टेंडरींग परत टेंडर. तुमच्या बापायचो पयसो तो बापायचो पयसो तुमच्या आमच्या जिवाचेर उठल्यात ते कितें रे? आमी आयज डिमांड करता रस्त्याक डांबर घाला जाल्यार हांगाच न्हिदतले कितें रे? आमी तुमचे घाणेरडे कृत्याचो जे तुमी लोकांच्या जिवार उठले न्हू हेचो निशेध करता. डांबर घाला कोण मरपाक रावो नाका. देव बरें करूं. भाजपा वेंचणुकेच्या वेळार सदांच समान नागरी कायद्याचो विशय लावन धरता. मात प्रत्यक्षात तो तांकां तांचे सरकार आशिल्ल्या राज्यांत चालीक लावपाक जमिल्लें ना असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी रशीद आल्वी हाणें केला. 25 वर्सां गुजरातांत सरकार आशिल्ल्या भाजपान हो कायदो गुजरातांत कित्याक चालीक लायलो ना काय असो प्रश्न तांणी भाजपाक केला. भाजपा कडेन समान नागरी कायद्याची कांयच ब्लू प्रिंट ना. ते फकत ह्या कायद्याचें नांव घेवन राजकारण करता असो आरोप आल्वी हाणें केला. देखिए
भारतीय जनता पार्टी के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं है। उन्हें लगता है कि ब्लूप्रिंट यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसी सीढ़ी है जिस पे चढ़ के वो सत्ता तक जा सकती है। 25 साल से गुजरात में है, इम्प्लीमेंट नहीं किया, फिर ऐलान कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर ऐलान कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर सिर्फ आर्टिकल 44 नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, 15 आर्टिकल्स हैं। किसी आर्टिकल की बात नहीं करते। हर स्टेट के अंदर अगर अलहदा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो क्या वो यूनिफॉर्मिटी रहेगी? आज तो 3-4 पर्सनल लॉ हैं, कल को 28-29 सिविल कोड बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगता है इससे समाज को पोलराइज किया जा सकता है, इसलिए इस तरीके के ऐलानात हो रहे हैं। खरें पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयचो सरकार जनते खातीर कांयच कामां करिनात। नवो वेंचून आयिल्लो आमदार वेन्झी वेगस गोंयच्या मुखेलमंत्र्याची तुस्त करता ही एक धक्कादायक गजाल आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसायेचें म्हणणें आसा। गोंयच्या सरकारान गोंयकारांक कसो फटयला हें सीफेरर वयल्यान दिसून येता। ज्या तारवाट्यांनी आर्थीक नजरेन गोंयांत भर पडची ह्या हेतान डॉल्स हाडून आर्थीक नजरेन गोंयची वाड केल्या। आतां गोंयचो सरकार ताची ती येवजण कायम स्वरुपी करून आदार दिवच्या बदला तांकां फटयता असो आरोप विजय सरदेसायान केला। I'm surprised and I'm shocked that the new MLAs are going overboard to praise the Chief Minister, who is actually not working for the people of Goa. The Seafarer scheme is a clear example of how the government cheats Goinkars. Cheats Goinkars who are a community who have contributed to boosting the local economy through inward remittances. जे ताणी पैसे हाडले डॉलरांनी आनी पावंडांनी तातूंतल्यान आमचे ओसोन्ना वेली शिशिनी कुंकोली बाणावले हे सगळे जंय तारवडी भाव आमचे आसात तांची इकॉनॉमिक बूस्ट मेळिल्ली आसा गोंयांत। गोंयचो सरकार आज मेरेन तांची स्कीम परमनंट करना आनी दाखोवन दिता की गोंयच्या सरकाराक ग्रॅटिट्यूड ना। हे कम्युनिटी कडेन, कम्युनिटी म्हळ्यार हे तारवडी कम्युनिटी कडेन ज्या लोकांनी गोंयकारां खातीर गोंयची इकॉनॉमी बूस्ट करपा खातीर खूब केलां आनी आतां तांकां जेन्ना आदार जाय तेन्ना सरकार आदार दिवपाक तेन्ना साथ। 2008 वर्सा पणजे पुलीस स्टेशनाचेर बाबूश मोन्सेरात ताच्या कार्यकर्त्यांसयत केल्ल्या हल्ल्याविशीं सीबीआयन बेरेस्तारा ओरिजिनल FIR न्यायालयाच्या सामकार सादर केली। ह्या वेळा संबंदीत प्रकरणात घुसपिल्ल्या 3 आरोपींची वळख पटूंक नाशिल्ल्यान फुडली सुनावणी 6 डिसेंबराक करपाचो आदेश आयज सत्र न्यायालयान दिला अशी माहिती मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाचे आदोगाद भुपेश प्रभुदेसायान दिल्या। Produced that original copy of complaint. The last occasion what has happened, they said they will be filing a application for supplement secondary evidence. But now today suddenly they produced the copy of the complaint, the original complaint. So that's why the chief continued. Now the only one issue was there, the accused number 3 was not yet identified. So accused number 3 and accused number one more accused is yet to be identified. So that's why it was adjourned. Now it is fixed on 6th of December. 6th of December for further chief and cross. Tony Rodriguez identity I think so. Accused number 3. accused number 1, accused number 3 identified. Accused number 3. Accused number 1 identified. No, he was identified long ago. So accused number 3 and 2 and 2 and 20 I guess. 20. One more accused has to be identified. So now it will go on 6th. The cross will start. Because they have produced now the original copy of the complaint. गाणेऱ्या उदकाच्या पायपलायनीचें काम सुरू आशिल्ल्यान 8 डिसेंबराक मडगांवां होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताक येवपी फेरी अंदू सरकारान घालची न्हय अशी मागणी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान केला। पायपलायनीचें काम चालू आशिल्ल्यान ह्या वाठारांत व्हड प्रमाणांत येरादारीची कोयंडी जाता आनी त्या कारणान माडेल वाठारांतले थळावे लोक आनी चर्चीच्या समितीचे पदाधिकारी विजय सरदेसायाक मेळ्ळे आनी ह्या वर्सा फेरी घालची न्हय अशी मागणी केली। ह्या लोकांचें म्हणणें आयकून घेतल्या उपरांत विजयान ही फेरी सरकारान दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरची अशी मागणी केल्या। फेस्ताचे खातीर ताजे खातीर आमी एक स्टेटमेंट दिल्लो। ताजे रिएक्शन म्हणून म्हाका नागरीक जे आमचे प्रॉमिनंट सिटीजन्स फातोर्डेचे ते म्हाका मेळ्ळे आनी तांणी एक असो एक प्रश्न म्हाका घालो की आज जे ट्रॅफिक कंजेशन नॉर्थ मेन सिवरेज पायपलायनाचें काम जे चालू आहा फ्रॉम KTC टू ओल्ड मार्केट सर्कल ह्या एरियेन जे कंजेशन जाता बिकॉज ऑफ द ऑनगोईंग वर्क तातले भितर फेर जर घाली जाल्यार कितें जातलें
आनी खंयची ऑथॉरिटी गॅरंटी दिता की देर वील नॉट बी हिंड्रन्स टू ट्रॅफिक फ्लो. बरें दबाज्यान जावकूच जाय, पूण फेर जी आहा, देर इज अ डिफरन्स बिटवीन द फीस्ट अँड द फेर. फेर जी आहा ही फेर कशें करतले हें सरकारान उतर पयलीं दिवचें पडटलें. त्या जाग्यार ती फेर जावंकूच शकना हें सगळ्यांक खबर आहा. आनी हांव थंयचो निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी म्हणून, आनीक आमचे ओल्ड मार्केटाचो कावन्सिलर आहा, एक्स चेअरपर्सन आहा, दुसरे जे आमचे नेबरिंग एरियांतले कावन्सिलर आहा, तांकांय अशें दिसता की ही फेर जर घेवप ह्या वर्सा थंय म्हळ्यार एक घातक जातलें. देर वील बी कंप्लीट ट्रॅफिक कंजेशन अँड द पुलीस आर नॉट इन अ पोझिशन टू प्रोवाइड फोर्सीस. सो थंय देर बी कंप्लीट ब्लॉक. आनी ह्या ब्लॉका खातीर म्हाका दिसता फूल मडगांवान सगळे साश्टीकारांक त्रास जाता. सो गव्हर्नमेंटान आयदर ती फेर आनी खंय तरी शिफ्ट करपाची, नाजाल्यार ती फेर ह्या वर्सा खातीर घेवची न्ही, सामकी बारीक घेवची. काडयो बडयो आमचे कितें जे ट्रेडिशनल आसताले ती फेर जाल्यार कोता स्मॉल लेवल, स्मॉल व्हील. आज जायंट व्हील म्हणटा तें मेन रॅकेट जाल्लें. हें जायंट व्हील कोण घालतलो, तातूंत हें व्हडलें कॉम्पिटिशन आहा. स्थानीक मनशाक व्हडलें हें ना, इंट्रस्ट तितलो ना. सायबर क्रायम्साच्या गुन्यांवाच्या वाडट्या प्रमाणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सायबर सेक्युरिटी आनी कॉम्प्युटर सायन्स तंत्रगिन्यानाचो उपयोग सक्षम रिती जावपाक जाय. वाडटे सायबर क्रायम देशाच्या सुरक्षेक धोको तयार करपाक शकता, तशेंच आतंकवाद वाडोवपाक मजत करपाक शकता, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलां. ह्या गुन्यांवाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर समाजात ह्या विशीं जागृताय करप तशेंच गुन्यांवाचो तपास वेगान जावपा खातीर ह्या क्षेत्रांतल्या तज्ञ मनशांची गरज आसा, अशें ताणें म्हटलां. ते इंटरनॅशनल इन्फॉर्मेशन सेक्युरिटी प्रायवसी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक ह्या परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. In order to confront the challenges of the cyber threat in all aspects, effectively there is a need of awareness, knowledge and skills about the emerging trends of the cyber crimes and training in the latest technology of the cyber security and computer forensic. The cybercrime is a threat to the progress and security of our nation. The need of our is to create the cyber warriors to combat the cyber crimes. Cyber crimes are not easy to investigate because the crime since exist in the digital world, and therefore there is a great demand of the skilled professionals in this area. It is clear that cybersecurity and digital forensics are integral to the national security. To fulfill the need and train the experts in the different areas of the forensic science, the Government of India has established National Forensic Science University through the National Forensic Science University Act 2020 under the Ministry of the Home Affairs. पर्यटन मंत्री सनबर्ना सारको प्रायव्हेट इव्हेंट पर्यटन खात्याच्या बॅनरा पोंदा घालून जायरात करता. हातूंत मंत्र्याचो खासगी फायदो तर आसतलोच अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान खर टिका केल्या. तशेंच सनबर्नाचें शुद्धीकरण करपाचें काम मंत्री करता अशें मनोज परब म्हणटा. लोकांचो पयसो सनबर्नाच्या सारक्या खासगी इव्हेंटाक घालचे परस सरकारान दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत 25 ते 31 मेरेन महोत्सव दवरचो आनी तातूंत गोंयच्या कलाकारांक सादरीकरण करपाक संद दिवची अशें आवाहन लेगीत मनोज परबान केलां. इलिगल टाउट्स आसा भितर, डिफरंट रिजन्स आसा भितर, आमचे गोंयची सिनीक ब्युटी आसा. जर तुमी आज बिचार वचत, वागातोरूच वचत, जो बीच इतलो ब्युटिफूल आसलो थंय सगळ्याक तुमी हिल कटींग करून थंयसर सगळें कितें कितें बांदलेलें आसा. प्रत्येक हेचेर वचत तुमी रोड सारके ना, थंयसर तुमी पळयत जाल्यार गार्बेज आसता, गोरवां आसता आनी कितें आसता, टाउट्स आसता, हॉकर्स आसता. हे सगळे गजाली आयज गोंयचें नांव पिड्ड्यार करीत आसा आनी ट्युरिजम इंडस्ट्री दिसान दीस देंवत आसा. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणल्यार सनबर्न. सनबर्नाचे जेन्ना ताका विचारलें तो सांगता गोवन विलेज म्हणून करतलें, थंयसर गोंयच्या आर्टिस्टांक ते म्युजीक इडियम तसो ते डीजेस कोण आहा तांकां वाजोवपाक दितले आनी 4 दीस थंयसर उपकार केल्ल्या भशेन आयज करता रोहन खंवटे. रोहन खंवटे इतलेंच सांगपाक सोदता की आयज तुमी गोवन विलेजच्या नांवार तुमच्या गोवा टुरिजमाच्या बॅनराचेर तुमी सनबर्न आयज प्रमोट करतात. आमचो पयसो यूज करून तुमी सनबर्नाचे बॅनर थंय यूज प्रमोट करतात. अजून तांकां परमिशन मेळोकूच ना, पूण एडवर्टायज चालू जाल्ली आहा. हेचो मिनींग की गोंयचो पयसो तुमी आयज सनबर्नाचेर लायत. आयज टुरिजम इंडस्ट्री कडेन स्वताचे एक फेस्टिवल करपाक, लोकल आर्टिस्टांचे फेस्टिवल करपाक एक प्रत्येक जाण म्युजीक आयकपाक येता अशें गोंयांत ना.
आयज गोंयची इंडस्ट्री फक्त ट्युरिजमाच्या म्युजिकेचेरूच चलता अशी ना. हांगा ऑथेंटीक ट्युरिस्ट येतात ज्या ट्युरिस्टांक गोंयची आमची कल्चर पळोवपाक जाय, आमचें ट्रेडिशन पळोवपाक जाय, आमचे फोक पळोवपाक जाय, आमचे कुजीन एन्जॉय करपाक जाय, आमची हॉस्पिटॅलिटी एन्जॉय करपाक जाय, आमचे ब्युटिफूल विलेजीस पळोवपाक जाय. सो ताका लागून रोहन खंवटेन एक 25 ते 31 तारीख मेरेन नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा 2 स्पेशल फेस्टिवल दवरची, जेतून फक्त लोकल ट्युरिस्ट परफॉर्म करतले, लोकल विलेजीस आसतले आनी थंयसर तुमी ट्युरिस्ट हाडपाक तुमी प्लॅन करा. तुम्ही सनबर्न जे कोण तुम्ही प्रायव्हेट पार्टी करतात त्याचे बॅनर तुम्ही तुमच्या हेचेर घालतात, फेसबुकाचेर घालतात आनी तुमच्या वेबसायटीचेर घालतात. हे नाका जाल्ले गजाली. म्हणजे हितून 100% निखील देसायचो रोहन खंवटेचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा आमी सांगता. हेचो मिनींग इतलोच की सनबर्ना कडेन हेंचो दोगांचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा म्हणून गोंयच्या हेचेर सनबर्न गोवन विलेजच्या नांवार सनबर्न प्रमोशन चल्ला. म्हणजे सनबर्नाचें शुद्धीकरण करप चालू आनी कांय ना. ह्या बीजेपी कडेन ते वॉशिंग मशीन आहात तशे मिनिस्टरांक ते हे करतात, आमदारांक ते शुद्धीकरण करतात. तेच शुद्धीकरण प्रोसेस तेच सनबर्नाक लागू तेंच्यांनी केल्लो आहा. कालांगूट रावपी एकल्याचे 59,500 रुपया आणि भांगराची सरपळी चोरिल्ल्याच्या आरोपावयल्यान पोलिसांनी आगोस्तीन कारवालो हाका अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बुधवारा चोरी जाल्ल्याची घडणूक कालांगूट पुलिशेन नोंद जाल्ली. कालांगूट पुलिशेन सांपळो रचून हरमल वाठारांत ह्या आरोपीक अटक केली. IPC 356, 323, 379 कलमा खाला पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला आणि ताच्या आड राज्यांतल्या साबार पुलीस स्टेशनांनी 20 परस चड केशी नोंद आसात. फुडलो सोद चालू आसा. T11/2022 आमकां एक कंप्लेन आयली की अननोन पर्सनान एकट्याक हाडयलो, गाडयेन बसून व्हेलो आनी देंवयलो आनी तेजी चेन काडून गाडी घेवन गेलो, स्वताची गाडी घेवन. आरोपीन आपली गाडी घेवन गेलो. ऑन दॅट बेजीस वी हॅव रेजिस्टर्ड FIR अंडर सेक्शन 356, 323 आनी 379. FIR नंबर 3237 of 22. आमकां डिस्क्रिप्शन दिले कंप्लेनंटान, एक्यूज कसो दिसता, कितें गाडी बी ती. एंड ऑन दॅट बेजीस आमी सर्वेलन्स स्टार्ट केलो. इन्फॉर्मंट्साक वगैरे सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केलो आनी इन्फॉर्मेशन गोळा केलें आनी अमके जाग्यार आहा आरंबोल त्या एरियेन आहा म्हणून सांगलें आमकां. आनी 2 दीस कंटिन्युअस PI आनी तेजी टीम ट्रॅप लावन बसली आनी अमक्या टायमार आयज सकाळी तो येयलो थंय गाडी व्हरपाक. तेन्ना ताका आमी अरेस्ट केलो आनी इज अंडर कस्टडी. प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू आहा. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. तो हार्ड कोर क्रिमिनल पयलींच्यान हांव आगशी आसतना सुद्दां ताका अरेस्ट केल्लो आनी चडशे रॉबरीज करता तो आनी ऑल ओवर गोवा वॉन्टेड आसतलो तो. वी हॅव फ्लॅश्ड वायरलेस मेसेज टू ऑल पुलीस स्टेशन्स गिविंग दॅट ही हॅज बीन अरेस्टेड and you can come and you can interrogate them if is required. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. आतां पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.